Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 Peter chapter 3 verse 1 to 22, where we are called to reflect Christ's humility, faithful witness, and hope even in suffering. पेद्रूचें पयलें पत्र अवेस्वोर 3 वळी 1 ते 22. घोव बायलांची वागणूक. तेच भाशेन तुमी बायलांनो तुमच्या घोवांक खालत्यो जायात. अशें तांचे मदले कोणूय अजून सोबत मानून घेवंक नासलोले आसात जाल्यार उतरां विणें आपल्या पोतिणीचे चालीनूच ते जिखून येतोले. कित्याक आपल्यो पोतिणी माणसुगेन आनी निर्मळपणान जियेतात म्हूण ते पळयतले. वेंटलोले केंस, भांगाराचे अलंकार, नाजूक न्हेसोण असल्या भायल्या वस्तूंची तुमची श्रृंगारणी जावन न्हय. तुमची श्रृंगारणी जावं ती भितरली, काळजाची, बिगोडणान तसली. एक शांत आनी दुलोभ स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलोली श्रृंगारणी. हेच भाशेन आदल्या काळार देवाचेर विस्वास ठेवून जियेताल्यो त्यो भक्तिवंत अस्तुऱ्यो आपल्या पोतीक खालत्यो रावून आपली श्रृंगारणी करताल्यो. अशी सारा आसली. आब्रामाक आपलो धोनी म्हूण उलो मारून ती ताका खालती रावो. बऱ्यो कोण्यो करून जियेशात जाल्यार तुमी तिच्यो धुवो आनी तुमचे पोती आमच्या भावार्थाचे न्हय जावन तुमकां कसलें वायट करतीत म्हूण कसलीच भिरांत वो हुस्को धरूं नाकात. तेच परी पोतिनो तुमच्या पोतिणी वांगडा एकामेकाक समजून जियेयात. फावो तो मान तांकां दियात. बायल ओदीक असोक्त जायत तरी पोती बराबर ती एकाच सासणीक जिविताची दायची. अशें करशात जाल्यार तुमच्या प्रार्थनांनी तुमकां कसलीच आडकोळ आसची ना. प्रिती मोगाचें आनी शांतीचें जिवीत शेकी तुमी सगळीं तुमचे मदें एका मनाचीं जायात. दुसऱ्यांचें सूख दूख तुमचें करात. तुमच्या भावां भयणीचो मोग करात. पेल्याक कोणवाळायेन वागोयात. खालत्या काळजाचीं जायात. वायट कदींच वायटान फारीक करूं नाकात. ओ बेमान बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यान आनी हे परी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातोलें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तुज्या जिवाचो तूं मोग करताय मो, लांबाव सूख संतोष तूं आशेताय मो. खोटेपण पयस कर. तुजी जीव दामून धर. पोटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें कदींच भायर सरोना जावं. वायट सगळें सोड. बरें तें कर. शांती सोदून तिच्या पावलांनी चल. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. दुमाळ्याच्या वेळार बरें करपाचेर तुमचें मन आसत जाल्यार कोणाच्यान तुमकां वायट करूंक जायत. तरी देवाक मानता ते भाशेन जियोवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशांक भियो नाकात. तांचे पासत आकांतू नाकात. उरफाटी क्रिस्त तुमचो सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात. आनी क्रिस्ताचेर कित्याक म्हूण तुमी विस्वास भरवासो दवरतात. अशें तुमचे लागीं कोणेय विचारलें जाल्यार असल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तुमचो जबाब दुलोबायेन आनी माणसुगेन दियात आनी अशें
तुमचे अंतोस्कोण गुन्यांवां मेकळे आसतले. हे भाशेन क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी जियेतात त्या बऱ्या जिविता पासत जी कोण तुमच्यो चाडयो सांगतात ती लॉजेक सांपडटली. आनी जर ही देवाची खुशी तर वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार आमचीं पातकां सारकींच नाटक करून आमकां देवा सोरशीं पावोवचे खातीर खुद क्रिस्तान एके पावटी मरण सोंसलें. निरपराधी जावन अपराध्यां पासून तो मेलो. तो आमच्या विनाशी मनशा सोयंबाचो आसलो देखून ताचो जीव काडूंक पावले. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो तेन्ना तो आत्म्यान भरलेलो अविनाशी जालो. आनी असो तो बंदखणींत आसलेल्या मनशांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. म्हाका नोआ तारू बांदतालो त्या काळार देव अजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना ही मनशां देवाक खालती जावंक राजी ना जाली. फकत एक धाकटो 8 जाणांचो जमो उदका वरवीं वाटावलो. तें उदक आतां तुमकां तारण दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा. हें स्नान कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचें अंतस्कोण नितळ जाता आनी आमी असल्या बऱ्या अंतस्कोणान जेजूचो पाटलाव करूंक देवाक भास दिता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Peter acknowledges that following Christ may involve suffering, but he reframes it as an opportunity to bear witness. When we suffer for doing good, we share in the path Jesus himself walked. We are encouraged to keep Christ as Lord in our hearts and to be ready to give an answer for the hope we carry, doing so with gentleness and respect. Let us pray. Lord, help us live with humility, compassion, and faithfulness in every relationship. Strengthen us to respond with grace when we face opposition and to stand firm in hope when life is difficult. Keep Christ as Lord in our hearts and let our lives point others to the victory we have through Him. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.